मिसाचे सुरवातेक सगळीं उबी रावया. याज्ञिकाक येवकार दिताना गीत घेवया. देवा मोगाक गायात. Talobaneya Bapak putakatnya Gayon koruneya Deva mogagaya Talobaneya Bapak putakatnya Gayon koruneya Deva जीवित बापा बेटो सोगली एकटाय जाया देवा मोगाकाया देवा उतोरायको जीवित बापा बेटो सोगली एकटाय जाया देवा मोगाकाया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मोगाळ भाव भयणीनो, आयज थावन सान फ्रांसीस शावेराच्या गोंयच्या सायबाचे नोवेन आमी सुरू करता. ही 9 दिसाची ओत्मीक यात्रा आमकां सांत फ्रांसीस शावेराची परब दबाज्यान आनी संतोषभरीत काळजान समरंभूंक आदाराची आनी स्फूर्ती दितली जातली म्हूण आमकां खात्री आसा. गेल्ल्या वर्साक कोविड-19 हे महामारेक लागून आमच्यांनी एकठांय येवन सांगाती हें नोवेन समरंभूंक जावंक ना. पूण ह्या वर्सा देवान परतून हें आमकां भाग फावो केलां देखून देवाक आमी पयलींच दिनवासता आनी सगलीं नोवेनां आनी परब बरे भाशेन जावंक देवाचोच आशिर्वाद मागता. आयच्या पयल्या नोवेनाचो विशय बागिवोन जुजेन देवाच्या उतरांतल्यान घेतलो काळजां उलपतलो अनुभव दिवंक आमचेशी राव. हो विशय नियाळतना जेजून इमावसाचे वाटेर देवाचे उतराचे मोडणे उदेशी दोगां शिश्यांची काळजां उलपायलीं. तशेंच देवाच्या उतराचे मोडणे उदेशी आमचीं काळजां उलपोंक आनी आमी थार घेनासतना बरी खबर परगटूंक आमचेशी राव म्हूण जेजू लागीं मागुया. सान फ्रांसीस शावेर आपल्याक मेळ्ळलो देवाच्या उतराचो काळजां उलपतलो अनुभव दुसऱ्यांक वांटूंक थको नासतना वावुरलो. हो नियाळ व्हरूंक आयज आमी बागिवंत जुजेक आंकवार मारयेच्या पोतीक घेता. हें वरोस सांत जुजेक भेटयलां, जो जावन आसा आमकां एक भावार्थाचो जळतो आनी परजळीत नमुनो. ह्या वर्सा लोयलाच्या बागिवंत इनासान भावार्थाक परतणी म्हणजे कन्वर्शन टू फेथ केल्यार 500 वर्सां बत्तात. ओगळे खुशालकायेचें कारण म्हणल्यार बागिवंत इनासा मदें आनी बागिवंत फ्रांसीस शावेरा मदें खोल इश्टागतीचो आनी ओत्मीकतायेचो संबंद आसा. हे मिसाचे भेटेंत संतोशाच्या उमाळ्यांनी वांटो घेवया आनी काळजां उलपतलो अनुभव घेवया. भाव भयणीनो, ही सुरवातेची उतरां काळजां मनान घेवन आयज केरींत भाशेन आमचे दियोसेजीन पवित्र पुस्तकाचो वावर मुणयारपण जें चलता वेगवेगळ्या खात्यां वरवीं तांचे पासत आमी केरींत भाशेन मागता. पवित्र पुस्तकाचो वावर, पवित्र पुस्तकाचो प्रचार आनी पवित्र पुस्तक आमच्या खासगी जिवितान कुटुंबीक जिवितान
आमी ओदीक आनी ओदीक आपणावंक आनी आमची काळजां जेजूच्या मोगान पेटूंक आमकां कृपा आनी आशिर्वाद ह्या मिसांत मागुया. भाव भयणीनो, जायते पावटी आमी चुकतांव, जायते पावटी आमी खाला पडटाव, असोगतायेक सांपडटाव. घोडे देवाच्या उतराक आमच्या जिवितान आमी पयलो वयलो जागो दिवंक ना. असले आनी साबार पातकांचो उगडास काडून दोनया देवा लागीं आनी एकामेका लागीं बोगसणे मागुया. सगळीं बराबर काल्तिकायेन म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगतां. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबडो अपराध. हे पासत बाय घेवन सदांच सांकवार मरी सगळ्यांक देवदूतांनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोत्यो करात म्हूण प्रार्थून मागतां. सोर पदवेदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. आमेन. सोम्या काकळूत कोर, सोम्या काकलूत कोर, क्रिस्ता काकळूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर, सोम्या काकळूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. प्रार्थुया भाव भयणीनो, इलोसो वेळ ओगेपणान आमची कास्की मागणी, आमच्यो गरजो, आमच्यो हुस्के कोती बागेवन फ्रांसीस शावेराचे विनोनीन आमी बापाक उबारुया. मोगाळा बापा, तूं मोय पासान फावो करताय तें आत्मीक ओकोत ओदीक आमकां लाभच्याक कोतकोतीत ओत्रेकांनी हे पवित्र रितीचो आमी फळ काडचो म्हूण तुजी खुशी. तर आमचीं काळजां तुज्या पवित्र आत्म्यान चड आनी चड भर आनी उर्बेवंत कोर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरोदेव तुजे सोवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. दानियेल प्रवादाच्या पुस्तकावेलें वाचप. बाल्ताजार राजांत आपल्या उंच खोल्याच्या मनशाक एक जेवण दिलें. 1000 लोक जेवणाक आयलो आनी ताच्या सांगाताक तो सोरो पियेलो. सोऱ्याच्या नादार बाल्ताजारान आपणे आपल्या सरदारांनी आपल्या पोतींनी आनी उपपोतींनी पिवचे खातीर नाबूरकॉडनेझारान ताच्या बापायन जेरुसल्याच्या मंदिरांत सावन लूट मारून हाडलोलें तीं भांगराचीं आनी रुप्याचीं आयदनां हाडूंक लायलीं. जेरुसल्यांतल्यान देव मंदिराची पवित्र स्नानांतलीं लुटून हाडलेलीं भांगराचीं आयदनां घेवन राजा, ताचे सरदार, ताचे पोतिनी आनी उपपोतिनी सोरो पियेलीं. तीं सोरो पियेलीं आनी आपल्या भांगाराचे, रुप्याच्या, पितूळचे, लोखणाचे, लाकडाचे आनी फातराच्या देवाक ताणें वाखाणलो. ओचीत एका मनशाच्या हाताचीं बोटां दिश्टी पडलीं आनी नीत देवस्थानान फाटल्यान राजमहालाच्या घराच्या चुन्याचेर बरोवंक लागलीं आनी बरयतालो तो हात राजाक दिश्टी पडलो. राजा धवो फूल जालो आनी हुस्क्या बोरीत चिंतनांनी बुडलो. ताच्या पेंगटाचे सांदे दील जाले आनी ताज्यो दिम्यो कडकडूंक लागल्यो. राजाच्या फुड्यान दानियेलाक हाडलो. राजान दानियेलाक विचारलें, म्हज्या बापायन तो राजा आसलो तेन्ना जुदेवाक निर्वाशी थावन बरोबर दानियेल म्हूण हाडलोलो तो तूं भोव पवित्र देवाचो आत्मो तुजे सोवें आसा म्हूण हांवें आयकलां आनी ताची बूद आनी गिन्यान
आनी ओजापाचे जाणवाय सगळ्यांच दिसून आयलां म्हूण हांवें आयकलां. तुज्या समोर पडचो ओर्थ तुज्या स्वप्नाचो ओर्थ सगल्यांक आनी प्रश्न सुटावे करूंक जाता म्हूण म्हाका सांगलां. देखून हांव बरो वाचपी जाला आनी ताचो अर्थ म्हाका सांगशी जाल्यार हांव तुका जांबले आंगोस्त्र न्हेसयतलो आनी तुज्या गळ्याक एक भांगराची सोरपोळी घालतलो आनी राजान तूं तिसऱ्या पांवड्यार आसतलो. दानवेलान राजाक मुखार उलोवन म्हणलें, तुजी देणी तूंच दवर, तुजें इनाम दुसऱ्यांक दी. ती घेनासतना हांव राजाक बरोप वाचूंक दाखयतलो, ताचो अर्थूय फोडून सांगतलो. सर्गीच्या दोनयाची तुवें परिक्षा केली, ताच्या मंदिराची आयदनां तुवें तुज्या मुखार काडलीं आनी ती आयदनांनी तुवें तुजे सरदार तुजी पोत आनी उपपोतींनी पियेलीं. जांकां नदर ना आनी आयकूंक येना आनी कांयच सोजमयना त्या भांगाराच्या आनी रुप्याच्या, पितूळच्या आनी लोखणाच्या, लांकडाच्या आनी फातराच्या देवाक तुवें वाखाणलोय. पूण जो तुजो प्राण आपल्याच्या हातान सांबाळटा आनी जाचे स्वाधीन तुजो वांटो आसा त्या देवाक तुवें मोहिमा दिवंक ना. ह्या पासत ताणें हो हात धाडला आनी ह्याच हातान ही उतरां बरयल्या आसा ती हें. मेने मेने तेकल आनी पासीन ह्या उतराचो अर्थ असो. मेने म्हणजे देवान तुज्या राजाचे दीस मेजल्यात आनी ते शेवटाक पावल्या. तेकेल म्हणजे तुका तागडेन घालून जोखला आनी तुज्या वजनाचो उणाव आसा. पार्सीन म्हणजे तुजें राज दोशी करून मिद्यानी आनी पारसी लोकांक दिलां. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो, ताका मोहिमा दियात, मान दियात, सासणाच्या सासणाक. सगळीं म्हणुया, ताका मोहिमा दियात, मान दियात, सासणाच्या सासणाक. सूर्य आनी चंद्रिमा सर्वेस्पराक वाखाणात, ताका मोहिमा दियात, मान दियात, सासणाच्या सासणाक. मोलबाच्या नोकेत्रांनो सर्वेस्पराक वाखाणात, ताका मोहिमा दियात, मान दियात, सासणाच्या सासणाक. आमचो जबाब, ताका मोहिमा दियात, मान दियात, सासणाच्या सासणाक. पावसा पावसा दोवा दोवा सर्वेस्पराक वाखाणात, ताका मोहिमा दियात, मान दियात, सासणाच्या सासणाक. वाऱ्या वाऱ्या पोना जोडप्या सर्वेस्पराक वाखाणात, ताका मोहिमा दियात, मान दियात, सासणाच्या सासणाक. आमचो जबाब, ताका मोहिमा दियात, मान दियात, सासणाच्या सासणाक. उज्या उज्या दोगा दोगा सर्वेस्पराक वाखाणात, ताका मोहिमा दियात, मान दियात, सासणाच्या सासणाक. हिवा हिवा गोरमे गोरमे सर्वेस्पराक वाखाणात, ताका मोहिमा दियात, मान दियात, सासणाच्या सासणाक. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सगळीं म्हणुया, Alleluia, Alleluia, Alleluia. सोमी म्हणटा, मरो पर्यान विस्वाशी राव आनी हांव तुका जिविताचो मुकुट दितलो. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसो.
तुमचे सोवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, पूण हें सगळें जावचे आदीं म्हज्या नांवा खातीर तुमच्या आंगार हात घालतले, तुमकां देवस्थानाच्या आधीन करून बोणकुणींत घालून राजा आनी राजपालाच्या फुड्यांत ओडून व्हरून तुमकां धुमाळो दितले. स्वताची गोवाय दिवंक हो तुमकां सोयेक जातलो. म्हणटूच कसलो परतीपाळ करचो हो आदींच फुडें तुमी चिंतचे न्हय. गोठ मनांत हें दवरात. तर हांव तुमकां अशी जीब आनी जाणवाय दितलो की ती आडावंक आनी तिचेर परते उलोवंक तुमच्यान सगळ्या दुस्माना कडेन घडचें ना. तुमचो आवय बापूय, भाव भयण, सोयरीं दायरीं, इश्ट मित्र तुमकां धरून दितलीं आनी तुमच्या भितरल्या कांय जाणांक जिवेशी मारतलीं आनी म्हज्या नांवा पासत सगळीं तुमचो द्वेस करतलीं. पूण तुमच्या माथ्याच्या एका केंसाचो लेगून नाच जावचो ना. तुमचे तिराये उद्देशी तुमी तुमचें जिवीत सांबाळटल्यात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ भावा भयणीनो, आयच्या नोवेनाचो विशय भाग्यवंत जुसेन देवाच्या उतरांतल्यान घेतलेलो काळजां हुलपतलो अणभव दिवंक आमचेशी राव जेजू. म्हणजे आमी दर एकली देवाच्या उतराचेर आयज नियाळ करता आनी हो नियाळ करतना कशे भाशेन जिवितांत देवाचें उतर येतूच तांच्या जिविताची दिशा बदलली असल्या दोन मनशांचे नमुणे हांव तुमच्या मुखार दवरतां. पयलो भाग्यवंत फ्रांसीस शावियर आनी दुसरो जो आमकां नमुणो भाग्यवंत जुजे. म्हज्या हातांत हो मोबायल आसा. आमी जरी तर खंयच्या मोबायलाच्या शॉपार भितर सरलीं जाल्यार आमकां वेगवेगळे तरेचे नवे नवे मोबायल आयलोले दिश्टी पडटले आनी आमकां जो मोबायल आवडटा तो मोबायल आमी घेतली आनी ताचो वापर करतली. दर्या आमच्या कोणे एका इश्टान असलोच एक बरो नवो मोबायल घेतलो आनी हो इश्ट हो आपलो मोबायल घेवन म्हजेशी आयलो आनी म्हाका सांगूंक लागलो हांवें नवो मोबायल घेतला. आतां हांव कितें म्हणटा, हांव नवो मोबायल म्हाकाय पळोवंक दी मातशें, हांवूय पळयतां. आनी हो इश्टाचो मोबायल हांव म्हज्या हातांत घेवन त्या मोबायलांत कितें आसा, कितें फिचर्स आसात, कितें एप्स आसात तें सगळें हांव पळयतां. आनी असोच पळयता आसतना ह्या मोबायलाच्या गॅलरींत आसलेलो एक फोटो म्हाका सारको आवडटा आनी हांव म्हज्या इश्टाक सांगता, हो तुजो मोबायलांत आसा तो फोटो मातशें म्हाका म्हज्या मोबायलाचेर धाडटलो, म्हाका आवडला तो. आनी तो इश्ट कितें म्हणटा, जरूर धाडटा. आतां हो फोटो घेतलो जाल्यार ह्या इश्टान कितें करूंक जाय, एक तर ताच्यान मॅसेज धाडूंक जाता, ना तर ताच्या मोबायलाक ब्लूटूथ ऑन आसा तो ऑन करूंक जाय, ना जाल्यार शेअर इट आसा तें ऑन करूंक जाय. तेन्नाच तो फोटो ताच्यान आपल्या मोबायलाचेर घेवंक जाता. आनी हो इश्ट कितें करता, बेगी बेगीन आपल्या मोबायलाचो शेअर इट ऑन करता आनी हो दुसरो इश्ट आपल्या मोबायलांतलो फोटो ताका ताच्या मोबायलाचेर धाडटा. आतां धाडटा आसतना मॅसेज येता, सेंडींग म्हणून मॅसेज येता आनी हांव चिंतूच ही मॅसेज बंद जाता आनी म्हणटा सेंडींग फेल्ड. हो फोटो धाडूंक पावूंक ना. कित्याक लागून युअर मोबायल डजंट हॅव इनफ मेमरी टू रिसीव दॅट फोटो. म्हणजे हो फोटो धाडटालो तो धाडूंक पावूंक ना, कित्याक तुज्या मोबायलांत तितली मेमरी ना, हो जागो ना हो फोटो घेवंक. आतां ह्या इश्टाक जरी तर हो फोटो इतलो आवडला आनी तो फोटो ताका जायच जाल्यार तो कितें करतलो, बेगीन आपल्या मोबायलांत वेतलो, जें कितें नाका तें डिलीट करतलो.
जें कितें आपल्याक नाका तें डिलीट करतलो आनी तेन्नाच तो फोटो तो आपल्या मोबायलांत घेवंक पावतलो. ह्या आमच्या जिविताक आमी सुरू केलें जाल्यार देवाचें उतर जरी तर आमच्या जिवितांत भितर येतलें जाल्यार म्हज्या जिवितांत पयलीं कितें जें मेळ्ळेपण आसा, देवाच्या उतराक आडकोळ आसा, तें जरी तर हांव पयलीं डिलीट करिना जाल्यार देवाचें उतर म्हज्या जिवितांत भितर केन्नाच हांव घेवंक पावचो ना. देवाची येवजण, देवाची खुशी कितें ती जरी तर म्हज्या जिवितांत म्हाका आपणावपाक जाय जाल्यार हांवें म्हजी खोशी सोडून दिवपाची गरज आसा. देवाच्या उतराक म्हज्या जिवितांत पयलीं भितर जागो दिवपाची गरज आसा. आनी बागेवन फ्रांसीस शावेराच्या जिविताचेर आमी नदर मारता तेन्ना हेंच पळयता हांव. देवाचें उतर ताचें जिवीत बदलता आनी हें उतर ताका कशें पावलें? बागेवंत इनास लॉयला वरवीं पावलें. ताची येवजण कितें आसली? ताका समाजांत नांव जोडूंक जाय आसलें, संवसारांत पदवेदार जावंक जाय आसलो. ह्या संवसारांत कोणूच ना तसली पदवी जोडूंक जाय आसली. आनी असल्या वेळार देवाचें उतर बागेवंत इनासा वरवीं ताच्या काळजांत रिगता. आनी तेन्नाच आमी पळयता जी संवसारी पदवी जोडूंक तो सोदतालो, जी व्हडवीक जोडूंक तो सोदतालो, तें पयलीं आपल्या जिविताचें डिलीट कोत्ता. आनी तें इनासा वरवीं संवसार जोडून तुका कित्याक उपकारतलें जरी तर तुजो आत्मो इबाडलो जाल्यार ही देवाची उतरां जेन्ना इनासा वरवीं ताच्या जिवितांत भितर सरतात तेन्ना आपली खुशी सोडून देवाच्या उतराक मान दिवन देवाची येवजणेक मान भागयता. आनी हेंच बागेवन जुजेच्याय जिवितांत आमी पळयता. बागेवन जुजे एके भाशेन मारये सांगता कुटुंब घडोवन खुशाल जिवंक आशेतालो. देखून पवित्र पुस्तक आमकां सांगता ताका मारयेंत हांव लग्नाचें उतर जाल्लें. खुशाल जिवंक ताची येवजण आसली. ताचे आपले प्रमाणे आपले खुशालकाये प्रमाणे जिवंक सोदतालो. पूण देव ताका देवदूताक सपनांत धाडून ताची येवजण कुशीन दवरूंक लायता आनी आपली येवजण ताच्या जिवितांत घेवंक लायता. आनी जुजे कितें कोत्ता? देवाचे खोशयेक मान भागयता, देवाची येवजणेक मान भागयता. दुसऱ्या उतरांनी आपली जी येवजण आसली ती डिलीट करता आनी देवाक जागो दिता. म्हणजे ह्या देवदूता उदेशी देवाचें उतर ताका पावलें आनी देखूनच तो देवाची खोशी करून जिवंक पावलो. आयज म्हाका आनी तुका कशें देवाचें उतर पावलां? हांवें देवाच्या उतराक म्हज्या जिवितांत मान दिला वा हेंच देवाचें उतर हांवें दुसऱ्याच्या जिवितांत एके भाशेन तांकां देवाशी लागीं हाडूंक हांवें वापरलां? आमच्या कुटुंबाचेरूच नदर मारुया. कशे भाशेन आमच्यांनी देवाचें उतर आमच्या जिवितांत आपणावंक जाता. पयले सुवातेर आमी मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेता तेन्ना तूं जेजू आमचे लागीं उलयता. हें उतर जरी तर हांव आपणायतलो जाल्यार पयलीं हांवें मिसाच्या बलिदानांत भक्तीन वांटो घेवपाची गरज आसा. आमच्या कुटुंबांत आमच्या भुरग्यांक मिसाच्या बलिदानाची म्हत्व सांगपाची गरज आसा. कशे भाशेन तेन्नाच आमच्या जिवितांत आमच्या भुरग्याच्या जिवितांत हे देवाच्या उतराचें म्हत्व येतलें तेन्ना देवाची खोशी कितें ती सोदून काडूंक पावतली. दुसरे सुवातेर आमच्या तेरसांत ज्या फामिलीची मागणी आसा थंय देव आमचे लागीं उलयता. देखून जायते फावटी फामिलींत मागणें करूंक आमकां वेळ आसचो ना, देवाचें उतर वाचूंक वेळ आसचो ना. एक वांगडी कुटुंबांतलो मागणें करता जाल्यार दुसरो त्या तेरसाच्या मागण्यांत जावं पवित्र पुस्तक वाचतना जावं हाचेर जायना तो आमकां दिश्टी पडटा जायते फावटी. जर आमच्या कुटुंबांतूच आमी मागण्याक म्हत्व दिवंक शकनात जाल्यार देवाचें उतर आमच्या जिवितांत केन्नाच एके भाशेन फळादीक जावंक पावचें ना. आनी तिसरे सुवातेर आमी जें आमकां क्रिस्तीक अशें जियेतना आपोवणें मेळना तें आपोवणें जेन्ना आमी समाजांत सेवे चाकरे वरवीं जियेता तेन्ना आमी एके भाशेन देवाच्या उतराचो संदेश सगल्यांक परगट्टा. आयज जरी तर आमी हांगा जमल्या जाल्यार कितें भाशेन देवाची कृपा आमकां मागुया. ह्या देवाच्या उतराक आमच्या जिवितांत पयलो जागो दिवन आनी हें देवाचें उतर आपणायतलीं जाल्यार पयले सुवातेर म्हज्या जिवितांत जें खोटेपण आसा, म्हज्या जिवितांत मेळेपण आसा, म्हज्या जिवितांत म्हाका आडकोळ्यो आसात जें देवाचें उतर हांवें म्हज्या जिवितांत घेतलो जाल्यार हें पयलीं कुशीन दवरुया, हें पयलीं जिवितांतलें डिलीट करुया. तेन्नाच देवाची कृपा आमच्या जिवितांत आमी घेवंक पावतलीं. आनी हेंच करूंक आमकां दर एकल्याक कृपा फावो करूं म्हूण बागेवंत फ्रांसीस शावेराची मजत
आमकां दर एकल्याक आमी मागुया. उबी रावया. देवाचे उतराचे मोडणीन आमची काळजां आमची मनां उजवाडायल्यांत, आमच्यो गरजो घोडे आमच्या दोळ्या मुखार हाडल्यात. आमकां कृपेची गरज, आदाराची गरज देखून थोडीशी मागणी बापा मुखार घालून आमकां कृपा आनी आशिर्वाद मागुया. सगलो संवसार जोडीत आनी आपलो जीव इबाडीत जाल्यार मनशांक कसलो आदाव. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी दर दिसाक आपल्या काळजांनी देवाच्या उतराचो उजो पेटोवंक दिवंक आनी होच अनुभव आपले पोरजेक वांटूंक बापाची कृपा तांकां मागुया. जेजूच्या नवान बापा हे मागणे कोरता हांव तुका. जो तोच खुद प्राण आपल्या हातांनी सांबाळटा आनी जाचे स्वाधीन तुजें सगळें वायट बरें आसा, त्या देवाक तुवें मोहिमा दिवंक नाय. आमच्या सरकारी राजकोरणीक आनी समाजीक फुडाऱ्यांनी देव दाखयता ते वाटेन चलूंक पोरजेची निस्वार्थीपणान सेवा करूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोरता हांव तुका. कित्याक उलयतलीं ती तुमी न्हय, पूण तुमच्या बापाचो आत्मा तुमचे उद्देशीं उलयतलो. आमी सगल्यांनी भियेनासतना जेजूक साक्षी दिवंक जेजूचो खोल अनुभव आमच्या सोर भोंवती आशिल्ल्यांक उतरांनी आनी कोन्यांनी परगटूंक बापाची कृपा तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोरता हांव तुका. वचात आनी सगळ्या राष्ट्रांक म्हजे शीस करात आनी हांवें तुमकां दिल्यात त्यो सगल्यो आज्ञा पाळूंक तांकां शिकयात. जेजूची बरी खबर परगटचो वावर कोत्तात त्या खात्यांचो आनी व्यक्त्यांचो आयज आमी उगडास कोत्ता. तांच्या मुण्यारपणा उद्देशीं अदीक लोकांक देवाच्या उतराचो आनी पवित्र आत्म्याचो अनुभव मेळूंक ह्या वरवीं तांचो वावर फलाबरीत जावंक बापाची कृपा तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोरता हांव तुका. ओगेपणान आमची खासगी मागणी बापाक उबारुया. बापा आमी तुका दिनवासता, हांव तुका अर्गां दिता. तुज्या पुताक जेजूक तुवें आमचे खातीर दिलो आनी जायत्या जाणांनी जेजूचो पाटलाव करून जेजूची बरी खबर आमकां परगटली. बापा, पवित्र पुस्तकाक तुज्या उतराक पयलो वयलो जागो आमच्या काळजांनी आमच्या कुटुंबांनी दिवंक आनी देवाच्या उतराच्या तुज्या उतराच्या उजवाडान दिसान दीस आमी बरें करूंक पावूंक सगळ्यांक आमकां तुजे कृपेन आनी आशिर्वादान भर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. आमची दाना वेदीचेर भेटयतना आमी गायन घेवया तुजे आदीन मोगाळ जेजू. कोटकोटीत काळजा साहेबा भेटोवणी कोरता हांव तुका. कोटकोटीत काळजा साहेबा भेटोवणी कोरता हांव तुका. तुजे आदीन मोगाळ जेजू आयज आमची काळजां कोरिता.
तुझ्या मोगान ती उलपार तुझ्या मोगान ती एकठांय. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सौर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. देवा आमच्या प्रितीच्या बापा, तुज्या मानाक भेटोवंक फॉर्मायलाय ती पवित्र देणी मोवाळायेन मानून घे. तांचे वरवीं आमीच तुज्या दोयाळ काळजाक मानच्यात. तुज्यो आज्ञा सदांच पाळूंक आमकां तुजे कुरपेचें बोळ दी. ही आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सौर पदवीदारांनी सासणाचे देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताई आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे दिनवासनेची तुका कसलीच गरज ना. तरी तुका आमी दिनवासता जाल्यार हेंय तुजेंच आमकां आनीक एक देणी. आमच्या दिनवासनेच्या प्रार्थनान तुजी वडवीक बिलकूल चडना. तरी असलें प्रार्थन करून क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमीच तुजे कुरपीन वाडत वेता. देखून स्वर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दोलबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बरोबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उणो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड, तुमचे बसत समोर पोंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणी काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्यानी सस्तीक कराराचें हें रगत पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी सोमेस्त मनशां बसत तें वारवतलीं. हें म्हज्या उगडासाक करात.
बाबार्थाचो गोट पोरगोटूया. सौम्या जेजू आमी होंडो खाता आनी हे कालशीतले पियेता तितले पावटी तूं वैभवान येवसो आमी तुझे मरण पोरगोटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्वरा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापाक आनी फिलीप नेरी आमच्या गोवळी बापाक आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवतपणांचो बरवसो धरून मेल्यात त्या आमच्या बाबा भयणांची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे पोरजोळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची ह्या वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्या दुरेका बाबा भयणांची काकलूत कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवामाये संगती बागयोन जुजे तिच्या पती बरोबर बागयोन धर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. ताच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाताक त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा सोरबंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. भाव भयणीनो, आमी सगळीं बागयोन फ्रांसीस शावेर बागयोन जुजे बागयोन इनास लॉयलाचो तांचे भाशेन आमी बी देवाच्या उतराच्या मोगान पडूंक देवाच्या उतराच्या उज्यान आमी उलपूंक आनी हे भाशेन बागयोनपणान आमी वाडूंक आमकां सगल्यांक जेजून शिकयल्ल्या मागण्यांतल्यान कृपा आनी बळ बापाचें मागुया. आमचे बापा स्वर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां टाळलींत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकळुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवती पदवी आनी महिमा तुजीच सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाची दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटाय आमची काकलूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटाय आमची काकलूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटाय आमकां शांती दी.
ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळेच्या जेवणाक आपयल्ली सगळीं आमी सुवागी. म्हाका फावना पूण तुज्या त्राण म्हाका भलायकी मेळटली. कातोलीक धर्मान जाणी बावतिजमाचो संस्कार घेतला फकत तांणीच कोमयाव घेवंक आपल्या जाग्यार उबी रावची. माटवान जी कोण पयस बसून आसात तांणी उपकार करून लागीं येवन कोमयाव शेवचो. कोमयाव शेवल्या उपरांत तुमी बसचे. Only those who have received baptism in the Catholic Church may remain standing in their places to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. वे कैथोलिक जिन्होंने कलीसिया में बपतिस्मा संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए अपने जगह पे खड़े रहे. जेजूक आमच्या काळजांनी शेवताना आमी गायन घेवया. जेजू मोगाच्या आगट्या. जेजू मोगाच्या आगट्या आमची लासुनी काळजां तुझ्या मोगाच्या उज्यार. जेजू मोगाच्या आगट्या आमची लासुनी काळजां तुझ्या मोगाच्या उज्यार. Zoe ragdwes, 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 soltaya mi pritivom, 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 opman, 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 kortaya mi mafi, koro. Zoe ragdwes, 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 soltaya mi pritivom, 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 opman, 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 kortaya mi mafi, koro. Jezu mogacia agnia आमची लासुनी काळजां तुझ्या मोगाच्या उज्यार. जेजू मोगाच्या आगट्या आमची लासुनी काळजां तुझ्या मोगाच्या उज्यार. आमचे दोळे धांपुया आनी ओगेपण आमी सांबाळुया. आमच्या काळजांत शिवलेल्या जेजूचे आसने आमी अणभवया आनी ताका आमी दिनवासुया. प्रार्थुया. सोर पदवेदारा देवा आमच्या दोयाळ बापा जेजूच्या कुडी रोगताच्या संस्कारांत वांटो दिवन तुवें आमकां संतोशान भरलें. तुजे मोगाचे वेंगेंतली आनी आमच्या बाबा भयणां
भयणांच्या एकवटांतली वेगळी सरूंक कदींच आमकां निर्मू नाका. हो उपकार आमी मागता आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ता वरवीं. हे मिसाचे बेटेचे मुखेल येजमानपण चलयलेल्या पाद्री मारियानो दा कॉस्ताक आनी तशेंच देवाचें उतर आमकां परगडटल्या पाद्री मिल्टन रॉड्रिगेसाक आमचे दिनवास. तशेंच गायनाची मांडावळ करतल्यांक आमी दिनवासता. सगळीं उबी रावया. भाव भयणीनो, शेवटाचो आशिर्वाद घेवंक आमी सगळीं हात जोडुया आनी इलोसो वेळ ओगेपणान बापाचो आशिर्वाद आमचेर मागुया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भाग्यवान फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाचे मागणे सांगातान करुया. भाग्यवान फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुझें काळीज सोगलेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जोण एकल्यान आपणाक जाय ते भावार्थान मागचे. आमचे अवतरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शार्ती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवे बापाक वाखणटा. आमेन. San Francisco Xaviera, तुझी कुडी गोवा शारा, तुझे सुच्या सोयनिका सौदा सोयती soynika sodan soyti von colmaga. San Francisco Xaviera, tuji kudu goya shara, tu Jesus soynika sodan soyti von colmaga. Tu Jesus soynika sodan soyti von colmaga. आमी माटवांतल्यान लूट करिनासतना भायर सरची. आयज भाग्यवान फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाचो पयलो दीस. दिसपट्ट्या मिसांचो वेळ सकाळीं 5, 6:30, 8, 9:30, 11, 12:30, दनपारची 2, 3:30 आनी सांजेची 5 आनी 6:15 मीस इंग्लीश भाशेन.
संतानाचो संस्कार वो कुमसार जावं कोण सोदतात जाल्यार तुमच्यान बाजिलिकेच्या साकिस्तींत सकाळची 5:30 ते 11:30 आनी सांजेची 5:30 पर्यंत वचून जाता. फाल्यांच्या दिसा सकाळचे 9:30 आनी 11चे मीस ह्या जाग्यार आसचे ना. कोणाक फाल्यांच्या दिसाक मिसांची वाचपां बरे तरेन कोचची खुशी आसत जाल्यार तुमी बाजिलिकेंत लिटर्जी टेबलार वचून मेळचे. फुलां भेटोवंक सोदतात जाल्यार बाजिलिकेच्या कंट्रोल रुमांत दिवंक येता. तुमच्या खाशा वस्तूंचो तुमी सांबाळ करचो. कोणाकूय सांडलोली कसलीय वस्त मेळत जाल्यार बाजिलिकेच्या हेल्प डेस्काशी वचून दिवचे. कोणूय सांडला जाल्यार तुमी पुलीस कंट्रोल रुमांत वचून कळोवचें.